काणकोणा फाटल्या 5 वर्सांत उदरगत कांयच ना म्हूण लोक बोवाळ मारता। शेतकी मळार उदरगत जाली ती शेतकी अधिकाऱ्यांची कामगिरी। खेळा मळार मंत्री तवडकारान साप्प निराश केल्या म्हूण काणकोणकार उलयतात। काणकोणा कितें गरजेचें आनी फुडल्या आमदारा कडल्यान काणकोणकार कितें अपेक्षा बाळगून आसात। प्रुडंटाच्या सिरिजांत काणकोणचे मतदार राजाचो लोकनामो। कालावधीक जमीन एक्वायर करपाची खंयचेच काम जाल्ली ना। ताका लागून नवीन प्रोजेक्ट डोळ्यांक भरपा सारके त्यो ह्या कालावधीक तितले प्रमाणात जाल्ली ना। हांगा मोठ्या प्रमाणात क्रिडांगणाची सोय जावपाक जाय आशिल्ली आनी क्रीडा मंत्र्याक ती शक्य आशिल्लें तें जालें ना। ते कर्नाटकी लोक जे आसात तांकां कसले आभिशां धमकी जावं पयलीं येतना ते बाबा आमकां रेशन कार्डार नांव घालून दी म्हणटात, मागीर वोटींग कार्ड करून दी म्हणटात आनी ते हांगा किंग जावन बसला आनी डिसिजन मेकर ते असतात आउटसायडर जे कर्नाटक ऑल चडान चड गोंयभर डेव्हलपमेंट हो झिरो जाल्लो आसा। आनी काणकोण मुन्सिपालिटी एरियेक कसलेंच काम जाल्लें ना। आमी बसून रवींद्र भवन जाता तेन्ना तुका एनओसी दिली, कित्याक तो जागो स्विमींग पूला एक्वायर केल्लो बांदेकरान। बांदेकर सप्तगीर रोखडोच तो म्हणपा लागलो हें करया रवींद्र भवन, मागीर इंडोर स्टेडियम करया म्हणपा लागलो। तुका आमी खंयच्याच कडेन डेव्हलपमेंटा हाडयिल्लें ना, तुका ज्या ज्या रोखड्या रोखडी दिली आनी आज बसून 5 वर्सां काबार जायत येयली तरी थिंगा कांयच जाल्लें ना। अंडरग्रावंड केबल केली हेजो अर्थ कितें डेव्हलपमेंट जालो अशें न्ही। अंडरग्रावंड केबलिंग करून आमच्या मुन्सिपालिटीच्यो जायत्यो अश्यो हें आसा त्यो तेमी डॅमेज केल्ल्यो आसा। खरें म्हणल्यार अंडरग्रावंड केबलिंग करता आसतना प्रत्येक कन्सर्न जे डिपार्टमेंट आसा तेंची प्रॉपर्टी डॅमेज करता आसतना पयशे डेपॉझीट करचे आसतात। आमी प्रत्येक वेळार त्या कन्सर्न नाका आमचो सीओ जावं डेप्युटी कलेक्टराक आमचे मिटिंगेक रिझोल्युशन घेतलें बाबा त्या मनशाचेर तुमी तांकां आपोवन हाडून परत ती डेपॉझीट करून ते पयशे आमी परत रिपेर करपाक जाय तें वर्क। टील डेट आमची ती काम जाली ना। हांगा पयलीं म्हळ्यार उदकाचो प्रॉब्लेम आहा, हॉस्पिटल, किडनी हो तर मेजर प्रॉब्लेम। दुसरो आतांच हळू आमच्या काणकोणा भितर ड्रग्स नांवाचो एक महाभयंकर हे भितर सरला राक्षस। तेन्ना हेजेर म्हाका दिसता सरकारान आनी पर्यायान आमच्या आमदारान विचार करचो। हांव एकच सांगूं सोदतां, आमदार हो रुलिंगा आसचो जावं ऑपोजिशनाक प्रश्न कांय ना। ज्या आंगाक धमक आसा तो कार्यकर्तो जावं आमदार कार्य करूंक शकता, ताका सरकारच जाय अशी ना। खरोखर गोंयच्या भितर एकच तालुको असो आसा जावं मतदारसंघ जितूंत किडनीचो प्रॉब्लेम आहा, तेन्ना म्हाका दिसता हें सरकारान जास्त लक्ष घालून तेजेर रिसर्च करपाक जाय आशिल्लें। लोकांच्यो अपेक्षा आसल्यो किंवा म्हाजे सारक्या कार्यकर्त्याच्यो अपेक्षा आसल्यो त्या अपेक्षाचो पूर्णपणे भंग जाला। इतल्या खातीर म्हणटा की जेन्ना इलेक्शन जातकीर ज्यो एक धडाक्यान मिटिंगो घेवपाक सुरवात केल्ली आमच्या मंत्र्यान, तंटा मुक्ती, व्यसन मुक्ती, दूधग्राम आनी अनेक योजना जवळ जवळ 50-60 लोकांक एक कडेन घेवन कार्यकर्ते एक कडेन घेवन मिटिंग जाल्यात। पूण ह्यो मिटिंगो घेवन आतां पर्यंत कांयच निश्पन्न जाली ना। हांगा आवेर्तान फुर्तादो काडून जेटी बांदपाचो एक प्रोजेक्ट केलो, ती जेटी जाली ना। रवींद्र भवन तें हांव सांगना की ते सगळे सांगतले, अनेकशे गोश्टीचे हें फातर घातले पूण त्यो एकूय गोश्ट आज पर्यंत जाली ना। आमची दुर्भाग्य अशें की काणकोणा आमकां स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री मेळ्ळी पूण काणकोणा एक बरो ग्रावंड ना। आयज आमचे सगळे काणकोणकार क्रिकेट प्रेमी चडशे युवा वर्ग आनी लोलयें आनी पैंगीण पंचायतीक एक आमकां एक बरो भव्य आनी दिव्य असो ग्रावंड आशिल्लो। जेन्ना आमकां स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री मेळ्ळी काणकोणकारांक तेन्ना खूब उमेद जाली की येणाऱ्या काळांत आमकां एक बरो हें मेळटलो म्हूण क्रिकेट ग्रावंड। पूण आमच्या तो नशिबान आयला ना अजून। म्हणल्यार आतां गेलें काम पयल्या संत जाता एग्रीकल्चर डेव्हलप केलां अशें मंत्र्याक क्रेडीट दिना। तागेले जे पळय गव्हर्मेंट ऑफिसर आहा ते काम बरे भशेन करतात, ताका लागून ती क्रेडीट एका ती मंत्र्याक। आमच्या लोकांनी जमत जर पळयलें खोतीगांव, गांवडोंगरी, लोलयें, पैंगिणी, आगोंद सारकी खेडी आसात किंवा ह्यो पंचायत एरिया आसात त्या एरियांनी हो आतां डेव्हलपमेंट पाविल्लें आसा। ताका लागून एखाद्या मेन शहरांनी थोडीशी आमकां डेव्हलपमेंट कमी जाली अशें दिसपाक शकता। हांव आज गोंयचो सरकार म्हळ्यार टोटल एक बिझनेसमॅन टीम म्हणून सांगता। टोटल 40 आमदारांची एक बिझनेसमॅन टीम ती
स्किमीच्या नांवान लोकांचे इमोशन बांदून घेवपा लागून ताणें स्कीम ती तयार केल्या. दुसरी गोष्ट आहा बायलां खातीर आतां भुशण प्रभू गांवकारान म्हळें 1200 रुपये दिले 5 वर्सांचे चलत आहात ते. ताणें अजून म्हारगाय कमी केली ना, म्हारगाय ती चालूच आसा आनी परते 300 रुपये ताणें वाडोवपाचें केलां. कोणाच्या कुस्ता वयले ते पयशे पेपराचेर आसल्या भशेन 19,000 रुपये आसले हर एका गोंयकाराचें रीण आसलें. आज ते रीण लाखाच्या वयर पावल्लें आहा. ही सगळो पयसो रीण काडून सरकारान कोणाच्या कुस्ताचें रीण काडलां, खंयच्या जर गोंयकारा विचार रीण काडलां ना. घरांतल्या एक बापूय रीण काडटा जाल्यार भुरग्यां कडेन सल्ला घेता, पण सरकारान आज म्हळ्यार कोणाचें केलें ना. एज अ आगोंद पंचायत म्हणून जेन्ना आमी पळयता आसतना उदकाचो एक मेजर प्रॉब्लम हो आगोंद पंचायतीन फेस जाता. आमच्या सरकारान सरकाराचोच एक आमच्या सरकारान एश्युरन्स दिल्लें की आमी सादारणशे 24 तास उदकाची सोय करतले, पूण ती करपाक आमी खंय तरी कमी पडला. तांकां एक हावज आसा, तो पक्षांतलो आसूं किंवा विरोधी पक्षांतलो आसूं, त्या जाग्याचेर जें कितें उलयलां, ज्यो गजाल्यो ऑफिसरांच्या मेजार मूठ मारचे पेक्षा ज्या जाग्याचेर मूठ मारून जर आवाज जर उठयलो जायत आमच्या काणकोणकारांचे प्रश्न सुटोंक शकता. पण ह्या खातीर काणकोणचो आमदार खरें बरो हुशार आनीक काणकोणकारांक बरोबर घेवन वचपाचो जालोच, पण काणकोणकारांच्या फुडें वचून काणकोणकारांचो प्रश्न सोडोवपाचो असो भावी आमदार आमकां जाय. सगळे कार्यकर्त्यांक एक विचार करपा लायता. गोंयचो क्रीडा मंत्री आयज आमच्या काणकोणां 20 शाळा आसात, हायस्कुलां, हांव प्रायमरी उलयना. आनी तुमकां जर म्हायती जाय जाल्यार ह्या 5 वर्सांक टेन्युअराक स्पोर्ट्स मिनिस्टरान 20 शाळांक कितें दिलें काणकोणच्या हें काडपाक ताका त्रास जातलो. म्हणजे ताणें म्हशी फोंडार कितलें घालें हें लिस्ट कडेन काडत जाल्यार ताका उरिल्ली 19 शाळांक, तातूंत एक सागाची एक उरत शाळा, 18 शाळांक कितें दिलें हें काडप सोंपें जातलें. सगळी बिचाची ब्युटिफिकेशन जावपाक जाय आसली, तें जाल्लें. देवूळ आसात, मल्लिकार्जून टेंपल, इतर टेंपल आहात, चर्चीस आहात, तेजें ब्युटिफिकेशन जावपाक जाय आसलें. कित्याक हो एक ट्युरिस्ट स्पॉट असो काणकोण करपाक मेळटा. काणकोणकारांनी सगळ्यांनी बसत जर तज्ञ मनशांनी बसत हेजे विचार करत जाल्यार काणकोण एक आदर्श तालुको करपाक मेळटा. ज्यो सोशल सिक्युरिटी स्कीम ज्यो आमी म्हारगाय म्हणटात, तेन्ना गव्हर्मेंटान आपलो जबाबदारी म्हणून ह्या मतदारसंघाक आज पर्यंत ज्यो सोशल सिक्युरिटी स्कीम ज्यो आसा 16,391 लोकां कडेन आमच्यो सोशल सिक्युरिटी स्कीम पावल्या आसा. प्रुडंटाचे मतदार राजा डिबेटी वेल्यान लोकनामो माळेंतलो हो काणकोणचो लोकनामो असो एक करून 40 मतदारसंघाचो लोकनामो प्रुडंट रिलीज करतले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. उसगांवां धांवशेऱ्या फाटल्या मे म्हयन्यांत रिनोवेट करपाक घेतिल्लें स्कूल अजून तडीक लागना. स्कूल 3 म्हयन्यांत रिनोवेट करून दिता म्हूण सांगून आतां 9 म्हयने जायत आयले. इलेक्शनाच्या वेळार बूथ आशिल्ल्यान 20 कामगार घालून काम नेटान चलतालें. आतां परत फक्त 2 कामगार दिश्टी पडटात. ब्रेस्तारा आतां भुरग्यांक घेवन आसा तेच बिल्डिंगेंत बसप म्हूण पालकांनी थारायलां. सांगनासतना मागीर PTA सांगनासतना 10 तारखेक तेंच्यांनी डिमोलिश केलें. 10 मेचे 10 तारखेक 2016 मे 10 तारखेक तेंच्यांनी स्टार्ट केलें मोडपाक. आनी आमकां हे कळ्ळें स्कूल स्टार्ट जातलें जालें तेन्ना स्कूल मोडला म्हणून. तेन्ना हांगा सगळे हे आसले ओपन आसलें स्कूल म्हणून मागीर आमी सगळ्या पेरंट्सांनी येवन हें केलें. पेरंट्स जमले आनी मागीर सरान टेम्पररी दुसरे कडेन एडजस्टमेंट केलें स्कुलाचें. आनी तेच्या नंतर आमकां 15 ऑगस्ट 2 म्हयन्यांनी दिता म्हटलें स्कूल रेडी करून. तेच्या नंतर 15 ऑगस्ट डेट दिली. मागीर 19 डिसेंबर म्हणपा लागले आनी मागीर 26 जानेवारी म्हणपा लागले. आनी इलेक्शना टायमार फास्ट काम केलें. 20 लेबर हाडून काम करून घेतलें हेंच्यांनी तांकां जाय तितले. जितले बूथ जाय आसले तितलेच क्लासींचें काम करून घेतलें. बाकीचें काम तशें आसा. आनी आतां फक्त 2 लेबर हांगा कामां येता. ठरयला फाल्यां 16 तारखेक ब्रेस्तारा दीस सगळ्या भुरग्यांक हांगा हाडून बसयतले आमी. सकल जाल तरी बसयतले. भायर सुद्दां हांगा वॉरंटान सुद्दां बसयतले. आतां कितें काम उरलां हें पेंडींग म्हणलें तशें? आतां बारीक काम उरलां फिनिशींग करपाचें. बाकी सगळें मेजर काम आहा तें सगळें जाल्लें आसा. म्हणजे क्लासी रेडी जाल्ले आसा. भायलें काम उरलां फक्त. ना थंय 3x4चो बेडरूम म्हणजे फ्लॅटाचे बेडरूम आसता पळय त्या बेडरूमांनी क्लासी घेता सद्या. आनी आतां गरमी स्टार्ट जाली ताका लागून तांकां थंय बसपाक जायना. भुरग्यांक घाम येता, एकामेका स्मेल येता, हे येता आनी भुरगीं दुयेंत पडटलीं.
मेच्या 10 तारखेर आमचे स्कूल मोडलेले आशिल्ले तेन्ना मागीर तेंच्यांनी आमकां लेटर केलें आमी त्या स्कुलान व्हरता म्हणून खंयच्या ते हे करता म्हणून मागीर ते लेटर दिले पळय ते पेरंटाक सगळ्याक पावयल्ले तेंच्यांनी मागीर स्कूल थंयचे मागीर 2 म्हयन्यांनी स्कूल रेडी जातलें म्हणलें 15 ऑगस्ट पर्यंत अजुनूय 15 ऑगस्ट जालो ते नंतर 26 जानेवारी जालो ऑक्टोबर 2 जाले अजुनूय एक ना ताका लागून आमी सगळे पेरंट डिसिजन केलें की ह्या ब्रेस्ताराक आमी हांगा भुरग्याक हाडुया सकयल जालें तरी बसोवया अशें म्हणून त्या पर्यंत तेंचें काम फास्ट जायना म्हणून ताका लागून आमी आज सगळे जाण जमल्या कितले भुरगे भुरगीं 200 भुरगे तात्पुरतो उपाय म्हूण सरकारान कुशीच्या एका बिल्डिंगेंतल्या फ्लॅटांत भुरग्यांची वेवस्था केल्ली मात जे फ्लॅटांत भुरग्यांक 3 म्हयन्यांक दवरता म्हूण सांगून 9 म्हयने जाले तांकां एकाय म्हयन्याचें भाडें दिल्लें ना. जुनानसून दिल्ले आज तुका 8 सोपण 9 चालू आलो कितले दिवना एकूय म्हयन्याचे भाडें दिवंक ना अजून एकूय म्हयन्याचे भाडें दिवं नाका एकूय म्हयने दिवना भायर खाली करूंक जावना म्हाका ते बील आतां तो आज येता फाल्यां येता पयर आतां सद्दां सांगलो सगळें जालां बील मारो फक्त येवपाचें उरलां अजून येवकूच ना ते गेल्यार थंय जावना आतां तांकां भायर कशी काडटलो तूं सांग म्हाका ना ना भायर काडपाचो प्रश्न येना 3 म्हयन्यांक टेम्पररी दिल्ले त्या जाग्यार आतां तांकां 8 सोपण 9 चालू दुखी तर आसा ते जावं जाय न्ही बरें इतकी भुरगीं खंय बसयतले ते आमी समज तांकां भायर काडले भाडें आयचे फाल्यां दितले पूण कितें जाता आमकांय मातशें कितें जाता बँकेक हे जाता कितले आतां फ्लॅट दिल्या तुवें हे आतां 2 दिल्या वयर 2 दिल्या 8 रूम दिल्या तांकां 8 रूम दिल्या 200 भुरगीं बसता ती म्हाका दिसता पास कितें कमी आहा जुनांचे थंय उसयल्यार रोखडें जागा एक दीस सुद्दां थंय चालू जावना की 2 दीस कितें जालें दिसता ती भुरगीं पोट मारूं लागली भित्ता न्ही. सरकाराच्या असल्या गचाळ कारभाराचेर लोक बेजार. गोंय सरकार म्हणटात की भुरग्यांनी शिक्षण घेवचें शिक्षण मती दिवप न्ही शिक्षण घेवचें पूण पेरंट्स आपल्या भुरग्यांक शिकोवपा लागून खंयचे तरी स्कुलान घालता आनी स्कुलान आतां इन्फ्रास्ट्रक्चर कांयच मेळना स्कूल आतां 3 म्हयन्यांक लागून ते रिनोवेट करपा लागून 3 म्हयन्यांक लागून दुसरे कडेन शिफ्ट जाले 3 म्हयन्याचे आतां 8 म्हयने जाले तरी ती तीच परिस्थिती आसा. सद्या गव्हर्मेंटान इलेक्शनाक लुकार जाय म्हणून एकदम फास्ट काम केलें पण आतां थंय परिस्थिती पळयत जाल्यार थंय कोणूच ना फक्त 2 लेबर काम करता 2 सुपरवायझर आसा. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. मोगरोपय वेर्ण्या दोगा तरणाट्यांनी एका जोडप्याचे सुऱ्यान हल्लो केलो. हल्ल्यांत बायलेच्या उजव्या हाताक मार लागला. पोलिसांनी आरोपीक अटक केल्या. हल्ल्या फाटलें कारण मात अजून कळूना. पोलिसांक घडणुकेची लायव्ह फुटेज मेळ्ळ्या. फुडली चवकशी चल्ल्या. मोगरोपय वेर्ण्या सांजे सुमार 4:30 ही गजाल. 48 वर्सांचो पिटर फर्नांडीस आनी 42 वर्सांची क्रिस्टिना फर्नांडीस दोगांयचेरूय तांच्या घरा कडेनच हो हल्लो करपी दोगांयकूय पुलिसांनी अरेस्ट केल्यात. ते आरुशीचे जेनर फर्नांडीस आनी जेफ्री फर्नांडीस. तांणी पिटराच्या तोंडार खंय मुठी मारल्यो आनी क्रिस्टिनाचे सुरी मारली. क्रिस्टिनाच्या उजव्या हाताक लागला. हांव फंक्शनाचो येतलो कुमन्या असो येतालो फाटल्यान असो नेबरांगेर ते वाटेर म्हाका धरलें तेणें धरला म्हजे 2 मुठी मारले हांव दामान सकयल येयलो उल मारलो बायले कोण माताय म्हण आनी एकाल ते दामान फाटी पांयां धरून सकयल उडयलो मागीर बायल येयली हाडोवपाक बायले धरले आनी जमनी मारले आनी मागीर सुरी काडून बायले लायले ते अटॅक कांय खबर ना कितें केलो तो ते अजून मेळोंक ना न्हू कितें सांगलें ते म्हणून आपणें भाटा लागून भाट खाता म्हाका सांगपा लागले हांवें म्हणलें म्हाका कांय खबर ना तुमी कितें भाटाचें शेजारी विश केली आनी आमी पयली येयली आनी तो आमच्या फाटल्यान 1 मिनटान असो तो येयलो हांव तेन्ना भितर सरले भितर सरून हांव थिंगा पावलें दारा भितर तो बोवाळ मारीत येयलो आपणा माताय कोण आनी हांव साडी घालून आनी हिल्सांची मोचे तशें दोलान धांवले पयले तेका आड घालून माताय दोगोय फोंटा येताय आनी पंचीस माताय मागीर हांवें तांकां काडलें आनी सेपरेट केलें दोगांयकी म्हाका काडलें सकयल मारलें ताणें नायफ काडलें ताणें आनी हाती लागली आनी लागली. हल्ल्या फाटलें कारण मात कळूंक ना. पोलिसांक लायव्ह फुटेज मेळ्ळ्या. वेर्णा पुलिसांत एपियर जाली आनी तेणी कंप्लेन केली की तिका कोणी स्टेपार चाकू मारलो. अकॉर्डिंग तिका मेडिकल ट्रिटमेंट दिलो आनी मेडिकल ट्रिटमेंट साकून घेवन ती रिटर्न येयली आपली कंप्लेन लॉन्च केली अगेन्स्ट जेफ्री आनी झेनॉन हेंच्यांनी ताका आनी तेजे घोवाचें नांव आसा पिटर फर्नांडीस ताका एसॉल्ट केलो विथ फिस्ट ब्लो किक्स आनी तिका मागीर लेटर नायफान एसॉल्ट करून ब्लिडींग इंजरी दिली. इतले मजगती वास्को पुलिसांक मांगोर हिलांतल्या गोल्डन हिल
अपार्टमेंटा कडेन सेक्युरिटी गार्डाची बॉडी मेळ्ळी. ताचें नांव बंदागी साब पोती, पिराय 65 वर्सां. तो सेक्युरिटी गार्ड म्हूण कामाक आशिल्लो. गोल्डन हिल अपार्टमेंटा कडेन ही बॉडी कांय लोकांक दिसली. तांणी पुलिसांक कळयलें. ताका कशें मरण आयलें ताचो तपास पुलीस करतात. तो रोज सोसायटी तशी चक्कर मारतो. तो चक्कर मारायला गेला आणि 5 मिनिटांनी मला येऊन सांगितलं शेजारच्याने, आवाज आला, कोणतरी पडलं. मग तुझा हा वरनं पडला. आता कसा पडला, कोण कोण बरोबर होतं मला त्याची काही माहिती नाही. आणि लोक म्हणटा वयल्यान पडला, फॅमिली मेंबर्स म्हणटा तो डायबिटीक पेशंट सकयल्यानच पडला. तशें तर इंजुरीज आमकां सद्या कांय दिसना, एक्सटर्नल इंजुरीज कांय दिसना. पूण पळोवपाचें इन्वेस्टिगेशन करून मागीर फॅमिली मेंबर्स बाकीच्या स्टेटमेंट. सायडीची 2 घरां आसा ती म्हणटा कांय आवाज आयकना. बेश्टोच पळयतना मागीर तांकां दिश्टी पडलेलो तो पडलेलो आसा. आमकां आतां इन्वेस्टिगेशनाचेर मागीर कळ्ळें कितें आसा एक्झॅक्टली. नांव कितें? हांव तेजें बंदगी साब कोटी आनी एज ऑफ 60 to 65 years. तो बिल्डिंगेक वॉचमॅन म्हणून. पुरंटा खातीर दिशांत परब. घेऊ एक ब्रेक.